आमी चड करून स्वताक सजमोंक पावना कित्याक आमी खरेंच आमचें मेकअप सजमोना. तूं तुकाच आरशान पळयता आनी चिंता तें तितलेंच आसा पूण आनिकूय आसा. तुका एक भितरलो भाग आनी एक भायलो भाग आसा. भितरलो भाग तुजो आत्मो, ते सुवातेर देव जियेता. आनी तुजो आत्मो सो तुजें मन जावन आसा, तुजी खोशी, तुज्यो भावना. आतां तुजो आत्मो खरेंच तुका देवा बद्दल कांय सांगना, तुजेच बद्दल सांगता. तो आत्मीक भाग आमचो सुदारूंक जाय आनी देवाक जाय शेवटाक आमच्या बरोबर काम करूंक, त्या भागाचें जोईत व्हरोंक जेन्ना तो ताका दितात आनी ताच्या न्हंयच आमच्या उर्बेन जीव येता पूण खरेपणी भायर सरोन तुज्या भितरल्या भागान जिवन ताका ताब्यान घेवं येता त्या भागान. मागीर तुका कूड आसा, तर तूं एक उर्बा आसा, एक आत्मो आसा, तूं जियेताय कुडीन. आनी तर एका भागान तुजेर दोबाव घालूं येता. देव आमकां वायट तरेन दोबाव घालिना पूण आमकां जेरूल पवित्र आत्माचो दोबाव कवता बरें बरें तें करच्याक. त्याच बरोबर आमकां दिसतलें आमचो आत्मो आनी आमची कूड आनी कितें करूंक दोबाव घालता म्हूण. देखूनच तूं सकाळीं खाटीर लवताय. तूं जाणें तुवें उठोंक जाय, तूं जाणें वेळ जालो उठपाचो, तूं सगळ्या वस्तूच्यो चिंताय ज्यो तुवें करूंक जाय. पूण अशें दिसता की तुजी कुडीचें वजन एक 1000 पावंड जाला म्हूण आनी तुका बिलकूल हालो अशें दिसना. तूं म्हणटाय ओ म्हजें माय म्हाका उठोंक नाका आनी तुका ताल्ली येता वलोन परत न्हिदोन वचोंक. पूण तुजो एक दुसरो भाग आसा जो म्हणटा पोले तुज्या मासाचे कुडीन तुका दिसता, तूं चिंता, तुका जाय जाता. पूण आमचे उर्बेन आमी जाणो जो मनीस परत जल्म घेता ताचो भितर देव आसा. ताका उर्बे उदेशी वस्तू कवतात. तुज्यान वस्तू वेगवेगळ्यो करूं येता. तूं वस्तू जाणो पूण त्यो कश्यो जाणो तें तूं नकोय. जेन्ना देव आमचे उर्बेन जिवंक येता, जिवीत जायतेंच बदलूंक लागता आनी आमकां कांय वेळाक मातशी घुसपट जाता. आत्मीक क्रिस्तांव आसात तरी फावो तितले न्हय आनी कुडीचे क्रिस्तांव आसात ते भुरगे क्रिस्तांव आनी गिन्यान भरलेले क्रिस्तांव आसात. आनी सुरवातेक भुरगे कशे सुरवात करतात. जायते वाडोन देवाचे गिन्याव भरलेले धूव आनी पूत जावंक पावतात आसोन सगल्यो सवलतो जे तांकां मेवतात आमकां देवान फावो केल्यात. पूण तूं फक्त जायतेच वाडोवंक पावना, ते पायण्यातूच उरतात आपल्याक जाय तशें आनी आपल्याक कशें दिसता ते परी जिवंक. बरें आयज ती म्हज्या निरोपाचो मातलो पे-डे इज कमिंग. कित्याक आमी वोमताक ते परी आमी शेकी लुमतले. जर आमी त्याच पायण्यान क्रिस्तांव कशें रावले जाल्यार सदांच आमकां जाय तें करून आमी चिंतात आमकां दिसता तशें आमकां तसलेंच पीक मेवतलें आनी आमी लिवतात तें आमकां बरें लागचें ना. चड करून आमी देंवचाराक ना तर आमी लोकांचो गुन्यांव कोत्तेला पूण सत्तें आमी केतींच करूंक तें पावोंक ना सुरवातेक थान. कोण पूण आमेन म्हणटलो. तुमी कितलीं जाणां जाणत की आमी आमचे प्रश्न दुसऱ्यांचेर थापतात म्हूण. कोण एकलो मेलो ना तर जाल्यार देंवचाराचो गुन्यांव. पूण चड म्हटल्यार तुजे खुशालकायेचो फकत तूंच जबाबदार. तूंच. तुमचे भुमिके परस हांव बरी उलयतां. हांवें म्हटलां तुजे खुशालकायेचो फकत तूंच जबाबदारी आनी कोणूच न्हय. आमी सदांच चिंता आनी कोण आमकां खुशी करूंक जाय. पूण खरेपणी गरज आमी शिकोंक कितें करूंक जाय तें. म्हणटच तूं वायट बी वोंपल्यार तुका बरो फळ मेळपाक ना. पूण जर तूं सारकें बी वोंपल्यार, जर बरें बी वोंपल्यार ओ हाय 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 प्रितीच्या देवा कडल्यान तुका इनाम मेवतलो. पगाराचो दीस दोनूय वाटेन येता पूण म्हाका जाय तुवें आयज थारावंक तूं कसलो पगाराचो दीस सोदताय. पळोवया मातूर 7. आतां जर तूं जायते वायट बी वोमताय, हांव अपेक्षा दवरता आयज राती तुका देवाची भिरांत लागून थोड्यो वस्तू तूं बेगीनच बदलतलोय म्हूण. तूं हांगाचो वेताना चिंत ओहो पगाराचो दीस येता बेगीनच हांवें हांगा थोड्यो वस्तू बदलल्यार बरें. कुडीक तुज्या जिवितांत तूं अडचण्यांक सांपडला आनी तुजा न्हय तसली स्थिती एक बरो सयोग निर्णय घेवंक कितें पूण सुदारूंक. अडचण्यो आमकां कोलीत करता की सगळें सारकें चलना म्हूण आनी हो एक सयोग बदलो पाडूंक आनी सुरू करूंक वस्तू दुसऱ्या भाशेन करूंक आमकां दुसरो परिणाम मेळच्याक. पूण जर खूब कालाक तूं सारको वस्तू करीत आसाय खूब वेळ आनी घडयेक अजुनूय तुवें परिणाम जाल्लो पळोवंक ना, आयची रात तुका बरी उमेद दिवन गरज कित्याक हांव हांगा आसा तुका सांगूंक की जेन्ना तूं सारकें कोत्ताय तुका शेकी देवा कडल्यान एक व्हडलो इनाम मेळटलो. म्हज्यान तुका सांगोन येजो कितलो वेळ पर्यंत तुवें सारकें तें करचें पडटलें
पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता की सगळीं जी जोयतीवन जातात तांणी सारकें तें करूंक जाय थोड्या वेळाक एक बरोच लांब कालाक सारको परिणाम पळोवंक मेलच्या आदीं. आमची दुडवांची स्थिती बदलूंक ना जेन्ना आमी पयलींच आनीक दिवंक चिंतलें. जायते फावटी हांव चिंततालीं हें आमकां बऱ्याक पडचें ना म्हूण. म्हणजे जितले ओगले दितात तितलें आमकां उणें आसा दिसता. पूण म्हज्या जिवितान हांव असले दोशेर पावलीं की हांवें एक दीस निर्णय घेवचो पडलो की हांव सारकें तेंच कोत्तेलीं जरी परिणाम जाल्लो दिसो नासल्यार. म्हाका उगडास आसा हांव म्हज्या दुवेचे खाटीर लोवन रडलेलीं कित्याक खुबसो वेळ आमी लाचार जाल्लीं, खुबूच लाचार. आनी म्हजो एक इश्ट आयलो, म्हाका सांगो लागलो देवान ताका कसो आशिर्वाद दिला. आनी खरेंच हांव उपगोलेली आयकोन देव कसो सगल्यांक आशिर्वाद दिता ताचे खातीर हांव कशी जावंक सोदतालीं. पूण हांव अशीच चिंतूंक पडलीं, बरें देवा तूं केन्ना म्हजे पासत कितें कोत्तलोय. आनी हांवें निर्णय घेवंक पडलो आनी हांव भोंवत रावलीं ताचे खाटीचेर पडोन लोवलीं, रोडलीं आनी हांवें निर्णय घेतलो. हांवें म्हटलें देवा आमचो धावो वांटो आमी ह्या संवसारांत आसो पर्यान दितेलीं. चोरूय एक परिणाम पासून पळयना तर हांव हें कोत्तेलीं फकत तुवें तें कर म्हटलां म्हूण. आनी तूं जाणें कितें जालें? त्या दिसांतल्यान आमची उदरगत जाली. थोडें थोडें करून आमच्या दुदवांची तांक सुदरली आनी अजाप दिसता देवान कितें केलें पळय तें. केन्नाय दुस्मान तुज्या बरोबर खेळता तुवें नीज निर्णय घे पासून आनी कितें मेलोंक ना म्हूण आमी सारकें आसा तें करूंक फावना. गरज आमी ताच्या कीन मुखार वचोंक. म्हाका दिसता गरज आमी सारकें तें करूंक कित्याक तें सारकें म्हूण. आनी आमी निर्णय घेवंक जाय की आमी तें सदांच कोत्तेलीं म्हूण. आनी एक पावट तसलो बरें निर्णय तुवें घेतोच मागीर तुज्यान स्वताक म्हणूं येता तुका जाय तें कर देंवचारा पागाराचो दीस येतलो. सगल्यांक सुकराक आवडटा आनी हांव तुमकां सांगता तुज्या जिवितान सोमार आसल्यार हांव नोकलो हो मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, संक्रार सकाळीं. पूण हांव शेर्त जाणो पागाराचो दीस येता म्हूण. Matthew chapter 7 verse 12. म्हणटोच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय करात. दुसऱ्या थंय सोमूर्त आनी प्रवादी शिकयता तेंच. आमी ताका भांगाराचो कायदो म्हणटात. तुका त्रातार केल्लो जाय तसोच दुसऱ्यांक त्रातार कर. तुका जाय तें दिवन काड. आनी म्हाका दिसता हो ग्रांथ चड 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 अजापांचो आमी चिंतात ते परस. तुवें नियाळ केला हाची म्हणनी की देवान आमकां एक पद्दत दिल्या वोंपूंक आनी लुवोंकची. आमकां थोडो भोव अधिकार दिता कशें आमच्या जिवितान वस्तू कश्यो जातल्यो पळय त्यो. तो म्हणटा हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत आनी मन. जिवीत विचून काड. तूं आनी तुजी पिनकाक जिवोवचें पासत. आमी सुट्टा आसलेलो लोक देवान आमकां सुटका दिल्या आनी हाची सोजमोनी आमकां सोते आसा आमची पसंती करूंक. पूण आमी केल्ल्या त्या पसंती प्रमाणे आमी जिवीत सोदतेलें. हांव वोंपाचो आनी लुवपाचो कायदो सुरू जाता उटपोटीथान आनी तो सगल्या देवाच्या उतरान आसा. खरीपणी दोर वस्त जी आमी कोत्तात, दोर उतर जे आमी रोयतात, दोर चिंतना जी आमी चिंतात, दोर मनाची अवस्था जी आमकां आसता जावन आसा एक बी जे आमी रोयता. म्हणटूच जायत घडयेक तुका बरें लागना कांय वस्तू ज्यो तुज्या जिवितान येतात एक पीक कशें. जायत घडयेक देंवचारा गुन्यांव घालचे सुवातेन आनी सगल्याक राग काडल्यार घडयेक बरें तुवें एक नदर मारून पळयल्यार कसलें बी वोमताय तें तुज्या जिवितान. कित्याक हांव सोत मानता की देवाचें उतर सोत म्हूण. आतां जर आमी जायतेच वायट बी रोयलां जाल्यार आमच्यान एकूच बरें बी रोवन आनी उलटें करीन हेचो सगळें वायट बी आमी रोयलां तें. म्हणजे जिवितान भिरांकूर गोंडूच जालो जेन्ना हांव थीरपण देवाच्या सांगाता चलोंक लागली. हांव एक क्रिस्तांव असली सोत सांगता जायतोच काल. हॅलो, घरा कोण कोण आसा? हांवें म्हटलां खूब वेळ पाटी हांव क्रिस्तांव आसली इगोर्जे वेतात असली. क्रिस्तांव जायत्या इगोर्जे सामतीन भाग घेतलोलो. हांव क्रिस्तांव आसली खूब वेळ पाटी नीज क्रिस्तांव जावच्या आदीं म्हाका दिसता हांव देवा परस इगोर्जे ओदीक सेवा करी. कोण पूण आमेन म्हणटलो? केन्नाय इगोर्जेन आमी देवा सोरशिल्ले लिपतात तूं जाणय. इगोर्जेचो वावर करपांत आमी इतली मोन दितात की देवा लागीं उलोवंक पासून आमकां वेलूच ना. हांव देवा लागीं वेल सारी नासली. हांव चिंताली हांवें करूंक जाय त्याच वावरान मिसोल आसली. पूण जेन्ना हांव देवा थंय थीर मोन दिताली आनी देवा थंय थीर जावप म्हणजे ताच्या उतराक तुज्या जिवितान पयलो लुगार दिवप.
आणि तू तो शिकताय न्हय फकत तुका वेळ मेवता तेन्ना आनी तुजे वालेरी लुगार आसतोच, पूण तू ताका मुखेली लुगार दिता आनी देवाक तू तुज्या जिवितान पयलो दवरता. आनी देवा खातीर तुका सदांच वेळ आसता, कारण तू हुशार आसा जाणो जावंक की जर देवाक दिवंक वेळ ना तर कांयच 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 एक तुज्या जिवितान चलपाक ना, कांयच चलपाक ना. हांव तुमकां एक नवें येवजण दिता. तुजे वालेरीन देवाक लुगार करूंक सोदिनाका, तुजे वालेर ताचे संरभोवती मान. आमेन. ओ देवा, हांव तुका लुगार दिवंक तोजवीज कोत्ता. कितले पिशापण तें. पयलें सोड देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण, आनी ह्यो हेर सगल्यो वस्तू तुका मेव तेल्यो. आमेन. दोनया विशीं खुशाल जा आनी तो तुका तुज्या काळजाचें दादोसपण दितलो. आमी वस्तू फाटल्यान धांवंक फावो ना. आमी देवाक बऱ्यो वस्तू दिवंक मागूंक फावो ना. आमी फकत ताका मुखार घालूंक जाय आनी तुज्या जिवितान सगलें घडटा. बरें, एक पावटी हांव नीज क्रिस्तांव जाली. देवाचें उतर शिकोवंक हांवें सुरवात केली. थोडें 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 न्हय एकाच बरोबर. थोडें थोडें म्हाका पेज घालूंक जाय. थोडें थोडें म्हूण आनी लुवान वस्तू बदलूंक लागल्यो. आनी हांव तुमकां कितें सांगता, तुका तें निराशी करिनासलो पुरो, पूण म्हाका सोत आयकोंक चड बरें लागता. आनी जें कितें हांवें खरेंच फुडो करूंक जाय आनी न्हय कोणें म्हाका थोड्यो फोटकिऱ्यो कांन्यो सांगल्यार ज्यो चलो ना. आनी 5 वर्सां उपरांत जें हांव चिंताली हांव देवा सांगाता चल्ल्या म्हूण, म्हज्यान तुका सांगूं येता मातूय दिसलें ना हांवें कसलीच उदरगत केल्या म्हूण. तूं म्हणटा 1 वर्स जालें हांव हातून आसा आनी म्हाका मेलेलेंशें दिसता. तूं म्हाका सांगता 5 वर्सां जावन तें म्हाका कांय मेवंक ना. बरें पळय, म्हाका जिन्सा तरेच्यो आगोड्यो आसल्यो. म्हज्या जिवितान जायतेंच सारकें नासलें. आनी जरी वस्तू बदलूंक लागल्यो, म्हाका फकत मातशें वचोंक जाय आसलें की अशें दिसो की कांय एक बदलूंक ना म्हूण. एक वस्त जी हांव इतल्या वर्सांनी शिकलां ती तुका कितलेंय मुखार वचोंक जाय तें पळोवं नाका. पळय तूं कितलें मुखार गेला तें. सुटपास करून भियेनाका तूं कितलें मुखार पावलें तें. आनी फकत तुज्या इश्टा सांगाताक एकठांय जावं नाका आनी जिवितांतल्या गोंडला बद्दल उलोय नाका. आनी सगळें जें जावंक आसा पळय तें देवान तुज्या जिवितान कितें केलां ताची खबर तांकां सांग. म्हणजे तुज्या जिवितान केल्ली एक ल्हान वस्त तुका मेवता जाल्यार ती व्हड कर आनी ती व्हड वस्त जावं न्ही जाची खबर तूं सांगता. आनी जितलें अदीक तूं भार घालता जें देवान तुका केलां तितलेंच तूं भार घालतलें उणें जें अजून गरज करूंक. म्हाका जाय तुवें सुरू करूंक दोबाजो जो तूं जिवितान कोत्ता आनी जो तुका उरलेल्या प्रवासाक घोटाय दितलो, जो तुवें आजुनूय काडूंक जाय. पूण जर तूं क्रिस्ताक घेताय काल रात्री वो आयज रात्री तुका घेवंक जाय, वो तूं वर्सान जालें देवा बरोबर चलोंक सोदताय आनी तुज्या जिवितान वोट गोंडोल जाला जायत, घोडयेक तुका दिसना चड उदरगत केल्या म्हूण. तूं एक पूर्ण शेत वायट बियांचें पोत्तिना, एक पुरें जिवीत वायट बियांचें फकत एकूच निर्णय घेवन. पूण जो बरो निर्णय तूं घेताय पोत्तिता वायट निर्णय तुवें घेतल्यात त्यो. दर एक सारकें उतर जें तूं उलयताय, दर एक सारकें कुमसार जें तूं कोत्ता, दर एक सारकें चिंतप जें तूं चिंता तुज्या जिवितान केलें वायट केल्लें तें परतिता तुज्या जिवितांतलें. देखून म्हाका जाय आयज रात्री तुवें एक निर्णय घेवंक जर तूं खूब वेळान आयला वो ना. आनी म्हाका जाय तुवें थाराव घेवंक जर तूं तुज्या उरलेल्या जिविताक कितें सारकें आसा तें करतलें तर फकत तें सारकें म्हूण वो कांय चमत्कार करूंक चिंता. देवा म्हाका कांयच अजमोना म्हज्या ताई कित्याक घडलें तें. म्हज्या इगोचें वेता दान दिता. तूं जाणय म्हजे लागीं टेपी आसात, CD टी शर्ट्स DVD सगळें आसा. म्हाका कांयच अजमोना तुवें अशें म्हणूंक फावो. तूं जाणय देवा हें म्हाका सजमना पूण तुजेर विस्वास दवरता. आनी हांव जाणो तुका म्हज्या जिवितान एक बरी येवजण आसा आनी तातूंत म्हाका कितें पूण आसा. कितें पूण बरें तांतलें भायर येतलें. हांव कितें पूण शिकतलें आनी हांव वाडटलें. तर हांव म्हाका तुज्या हातान घालता देवा. आनी तूं जाणय पयली वस्त जी तुवें करूंक जाय, तुका त्रास जातोच ती तुवें तेच परी वागूंक जाय तशें त्रास नासतलें. हांव चिंता एक दीस एक पुस्तक बरोवंक नांवान वॉट टू डू वेन यू डोंट नो वॉट टू डू. आमेन. आनी पयली वस्त जी तुवें करूंक जाय जेन्ना तूं नकलो कितें करचें तें ती तेच परी वागूंक तूं आडकोल नासलेल्या परी. आतां हे देवाची बुद्धिवंत दादले आनी अस्तुऱ्यो कोत्तात.
तू लुवताय जे तू वोमताय तो आयज राती तुम्ही कांय जाणां निर्णय घेतलीत. तुमकां कांय जाणांक कोडू जालेल्यो सोयरी गोत आसात आनी तातूंत सगळोच गुन्यांव दुसऱ्या मनशाचो न्हय. आतां ह्याच वेळार अशें सोसमया की देव म्हजे थाय उलयता म्हूण बरें. आनी जायत घडयेक देवाच्या तोंडांतलीं उतरां आयज रात्री हांव उचारतां. आनी तुंय बसोन चिंती नाका हे सगळ्या लोकां विशीं जीं हांगा येवंक जाय आसलीं, जांकां निरोप जाय आसलो. तूं हांगा आसा आनी तुका जाय. तुमकां कांय जाणांक सोयरी गोतीन आडकुलो आसात. फकत तुमी बरें बी वोंपूंक ना देखून ते सोयरी गोतीन. तूं चिंताय लोक तुका कित्याक उत्तेजन दिना काय म्हूण, तरी तुवें कोणाकूच उत्तेजन दिवंक ना. तूं चुकी काडटाय. आतां वो लोक खोशी आसा ती दुसऱ्या बिल्डिंगान आसात म्हूण. तुजो न्ही म्हाका उगडास आसा एक पावटी हांवें देवाक म्हटलें म्हजी सोयरी गोटी सवे देवा बरोबर म्हाका केन्ना हातूंतलें कितें बरें मेवतलें. आनी ताणें म्हटलें तूं तातूंत केन्ना कितें तरी घालतलें. पळय आमी चिंतात दुसऱ्या मनशाक सगळें करूंक जाय आनी तांकां आमकां खोशी करूंक जाय आनी तरी आमी पळोवंक पावना जें कितें आमी करिना पळय तें घडयेक देवाक जाय आमी केल्लें. हांव हें भायर उडयतां आनी तुज्यान जाय तें करूं येता. जर तुजें काजार तुका जाय तशें चलना तर तूं कित्याक थारावो घेना सुरू करूंक ज्या मनशा कडेन तुका काजार जाला ताका उमेद दिवच्या. तांकां अशें दिसोनी की संवसारांत तो सगळ्या परस म्हत्वाचो. तूं चाकोर जा. चोरी तुजे कुडीक तें बरें दिसपाक ना तें कोर देवाचेर विस्वास दवरून. आनी हांव तुमकां हें सांगता तूं खोशी करपी पगाराचो दीस येतलो. तुका जाय तें त्या मनशा कडल्यान तुका मेळोंक सुरू जातलें पूण तुवें बरें वोंपल्यारूच. तुका शेताचें पीक मेळचें ना जर तूं वोंपूंक नाय तर आमी सदांच रावता आनी कोणें कितें करूंक. बरें हांव कोत्तेली तूं करशी जाल्यार बरें. तूं जाणें आयज रे तूं हांगा इगोर्जेन आसा म्हणटच सोजमेन तुजी जबाबदारी अदीक जाता. तूं जाणोय जो कोण सुबेज जाणो ताणें पयलें सारकें तें करूंक जाय. ओहो हांव तें परत म्हटल्यार रिवायंड. जो कोण सुबेज जाणो ताणें पयलें सारकें तें करूंक जाय. तुजो न्हय तुवें कोणाक 5 वर्सां पासून सारको त्रातार करचो पडत ती मातशी पासून बदलत जाल्यार बरें म्हज्यान तितलो वेळ पासून रावोन येजो. हांव फकत सांगतां हांवें तुका सांगलां देवान म्हाका 3 वर्सां बरो त्रातामेंट दिलो आनी हांव एक वायट मनीस कशी वागत रावली. म्हणजे घडयेक थोडे बरे दीस आसले जायते हांगा थंय पूण ते पयस. पूण जेन्ना तो म्हजे लागीं काजार जालो ताणें एक लांब थारावळ घेतलो. आमेन. आनी जसो ते दवरून रावलो हांवें देखलें ताची गोवाय आनी ताचें थिरपण आनी ताचें दोयालपण आनी ताच्या जिवितान आसलें तें फल. तेन्ना देवाचें उतर म्हाका फकत एक सेरमाव जावंक ना आनी सांगतालो हांवें तें खरेंच म्हज्या जिवितान घडटा तें देखलें. आनी तुमकां सांगता तुमच्याय जिवितान कोण पूण आसा जाका फकत तुजी गोवायकी आयकोंक नाका तांकां तुजी गोवायकी पळोवंक जाय. तांकां तो फकत इगोर्जे गेलो पळोवंक नाका तुका इगोर्जेन आसलेलो पळोवंक जाय. तांकां नाका तूं एक जॉयस माय पुस्तक घेवन घरा येता तो पळोवंक. तांकां जाय तूं तें वाचलेलें पळोवंक आनी वागोंक तुवें तें वाचलेल्या पुरी तुवें तें वाचून. म्हाका अजाप दिसता लोकांक म्हाका सांगतोच म्हजे कडेन तुज्यो सगळ्यो सीडी आनी डीव्हीडी आसात आनी दर एक पुस्तक तुवें बरयलेलो आनी उपरांत 2 सुमारांनी तांकां वळखतोच. हांव चिंता तुवें वाचलात काय. तुजो न्हय फकत तुजे लागीं एक व्हडली भोक्तीपणाची लायब्ररी आसा ताची कांयच आटपलेलें ना. ह्या ग्रंथाचेर हांव सगळी लात उरयल्यार परवाना. म्हाका जाय तुवें हें सजमोंक. पेल्या सवें कोर आनी हें चड ताकतीन वाचतात आनी कित्याचेर पावता आनी हाची सजमोनी मेळना. आमच्या जिवितान हातून आमकां कसली शक्ती दिल्या जायत. तुका जाय लोकान तुजी तुस्त केल्ली जाल्यार तुका मेवता तितलेंची तूं तुस्त कर. तुका जाय लोकान शाबासकी दिल्ली तुका जाल्यार तूंय वेता थंयसर शाबासकी दी.
जेन्ना लोक तुका देंगी दिता तुका जाय तांणी तुका एक खरीच बरी देंगी दिली कितें पूण तुका जाय ती तर सुरू कर बरी देंगी दिवंक सुवाय मेवता ते वस्तू घेनाका लोकांक बऱ्यो वस्तू दी आमेन तू जाणय सुरवातेक तान म्हजे चालीन देवा सांगाता जेन्ना हांव शिकताली म्हज्या धाव्या वांट्याक नोगले दिवंक हांवें सुरू केलें थोडी म्हजी कापडां दिवंक आनी एक दीस पवित्र आत्मा म्हजो फुडो केलें ताणें म्हटलें तूं कित्याक वागपाचें सोदिना तूं एक व्हड दान दिला जाल्यार पोरी ह्यो सगळ्यो पोरण्यो वस्तूच्या आलमारीन तो भायर काडूंक ज्यो तुवें घालूंक ना ताणें म्हटलें तो लोक तुका उपकार करता तुजो सगळो कचरो घेवन सो तुका खरेंच दिवंक जाय तर तुका आवडटा तांतलें कित्याक तूं काडून दिलें ओ देवा आमी बरीच मोजा कोत्ता आयज राती हालेलुया एक पावटी म्हजो नवो विस्तीद आसलो देवान म्हाका सांगलें ती दी हांवें म्हटलें तें दोनी तो विस्तीद नवो तितलेंच न्हय हांवें कानांतल्याचो पार घेतला तो विस्तीदाक सोंपता तसलो पवित्र आत्म्यान म्हटलें बरें हांव तुका तें कानांतल्याचो दवरपाक दिवपाचो पूण तुका आवड लागता तो तेंवूय दी वय हांवें म्हटलें तशें जाय न्हय सो देवा तो विस्तीद नवो तुमी कितले जाणां आयज राती म्हजे बरोबर आसात पेल्या सवें कोर तुका थावें जालां आयज रात्री एक निर्णय घेवन तुज्या जिवितान कितले बदलो बादलूंक जाता तें देवाचे कृपेन हांव ह्या जागांतलो भायर सरतलो आनी हांव लोकांक त्रातार करतलो लोकांक म्हाका त्रातार करूंक जाय ते भाशेन हांव ताचे लागीं उलयतलो म्हाका जाय म्हजे कडेन उलोवंक ते भाशेन हांव ताचे बदल चिंतलो म्हजे बदल तांणी चिंतूंक जाय ते बरी आनी चिंतीत नाका तुज्यान फकत 3 वरांक तें केल्यार जाता सकाळीं उठोन आनी एक बरी वस्त करून आनी ताचो परिणाम मेळटलो म्हणून नाका बरें तें तो जायना ना तूं एक थारावो घे हांव सारकें तेंच कोत्तेलें त्यो म्हाका हांगाचे वरोसर म्हाका सारको परिणाम मेळ्ळो नासल्यारूय तसल्यो परिणामाची खबर देव कोत्ता तूं सारकें तें कर न्हय परिणाम मेळच्याक पूण तूं सारकें आसा तें कर आनी उपरांत तुका परिणाम मेळटलो कित्याक त्याच भाशेन देव वावर कोत्ता तूं लुंवताय जशें तूं वोंबताय म्हणटोच जें कितें तुका जाय लोकांक तुजें सवें केल्लें तुवें तांकां आनी तांचें सवें करूं आमचें बरें करूं शे दीस असो रावो न्हय आमी तें सारकें करतात कित्याक तें सारकें म्हूण आनी जियेतात ते परी आमच्यान जियोंक जायना आनी आमकां जाय तशें आनी म्हाका बरो उगडास आसा एक क्रिस्तांव जावन सकाळीं उठोन खाटीन न्हिदलेलें आसून कित्याक देंवता तुजे बेजांत वेगळी रिक्षा केन्नाय जसो तो दीस सुरू जाता तसोच तो सगळो दीस चलता देखून सकाळीं कितें जाता तें म्हत्वाचें देखून आतां हांव हुशार जाल्यां हांव उठ्ठा म्हजी कॉफी घेता हांव म्हज्या रुमान म्हाकाच बंद करता म्हाका बरें दिसोसर भायर येना दिसभर ताका वेळ लागता सो देवा सवें म्हाका तो वेळ मेळ्ळो ना हांव सारको वागचो ना आनी म्हाका उगडास आसा सकाळीं जागे जातोच आनी खाटीर आसतना आनी हांव चिंतूंक लागताली कशें म्हज्यान देवाक म्हाका जाय तशें करूंक जायत करून एक तो आयतार आनी ताका आयताराचो फुटबॉल पळोवंक जाय आनी म्हाका तें आवडना कित्याक म्हाका फुटबॉल आवडना तर जेन्ना म्हाका तें आवडना म्हाका तें दुसऱ्यांकूय नाका आसलें चलात तूं थंय उबो रावन म्हाका हांसता पूण तुंय हेच भाशेन तुका तुज्यो वस्तू स्वताक धरूंक मेवतात म्हाका मेळलो ना हांवें म्हज्या संवसाराक सांगूंक जाय म्हणटूच एक सकाळीं हांव थंय आसा आनी थंय चिंता वय म्हजें कितें जेन्ना देव खेळोंक वेतोच तो आयज फुटबॉल पळोवंक वेतलो आनी बरें म्हजें कितें आनी भुरगीं हांवें रांदून साफ करूंक जाय आनी ती खेळोंक वेतलीं आनी अशीं कोत्तेलीं आनी म्हजें कितें कोणूच म्हाका कांयच करिना हांव हांगा सगळें काम कोत्ता म्हजें कितें मागीर पवित्र आत्मो म्हजे लागीं उलोवंक लागता ताणें म्हटलें तूं जाणा कितें रोबोट कसो दिसता देंवचार येता आनी तुका चावी दिता पाटल्यांतान दर सकाळीं सगळीं वायट चिंतनां स्वार्थी चिंतनां तुका दिता आनी तो कोबार जातोस तूं तुजे पांय जमनीर तेंकोतोस हें म्हाका दिसता आख्खो दीस म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें म्हजें कितें बरें हांवें लुइजियानाक रोबोट जाली
पूण तूं हें जाणय म्हाका ह्या सगळ्या स्वार्थीपणाक पागार मेळटलें. तूं जाणय म्हाका कितें मेळटलें? आनंद ना, निरासपण, दूख, शिंतीमेंत. तुका सांगता तुका कितें मेळटा तें लोकांक सारकें त्रागदार करूंक लागतोस. तुका आनंद मेळटा आनी सौरो ना तसलो आनंद. आनी तुज्या परिस्थितीन तो मेलो तुका भितरल्यान मेळटा. कित्याक देवाक जाय तशें आमी वागूंक लागतोस तेन्ना तो आनंद येता. वय चिंतूंक गेल्यार हो एक बुजवणीचो थारो कसो दिसता की जे बी आमी वयमता आयज आमच्या कोरण्या वरवीं बरें वो वायट. शेकी आमच्या जिविताक पीक हाडूंक पावतलें बरें वो वायट. आमकां जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक न्हय फकत देवाचें बी वंपूंक पूण सदांच बरें करूंक चालू दवरूंक आनी सदांच उगडास दवर देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी लुंवतात जें आमी वोंगता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.